फाटल्या कांय दिसा सावन मंत्रिमंडळ फेरबदलाची चर्चा नेटान सुरू आसा। मंत्रिमंडळ फेरबदल केन्ना जातलो, कोणाचे मंत्रिपद वतले आनी कोणाचो मंत्रिमंडळात आस्पाव जातलो हाचे कडेन गोंयकारांचे लक्ष लागून उरला। इतले मजगती संकल्पाच्या वाडदिसा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान संकल्पाचेर अन्याय जावचो ना, ताका गुड न्यूज मेळटली अशें विधान केलां। पळयात। भारतीय जनता पार्टी येता आसतना तेणी आपल्या खातीर काय मागोवंक ना। तेणी जर मागला कोणा खातीर आसत जाल्यार आपल्या मतदारा खातीर मागला, आपल्या इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आनी ह्युमन रिसोर्स हाज्या खातीर मागला। हे खूब म्हत्वाचें आसा। सातत्यान तेजी धडपड ही आपलो मतदारसंघ डेव्हलप करपा खातीर, आपल्या लोकांचे खंय तरी वेगवेगळ्या कडेन तांकां एंगेज करपाक, जॉब मेळपाक, वेगवेगळ्यो स्कील तांकां कशा पद्दतीन मेळटल्यो हाज्या खातीर तेजो प्रयत्न आसा। उरलेल्या 3 वर्साच्या कार्यकाळात तेणी पळयल्लें स्वप्न हे साकार जावचे आणि जातले हे जर मुख्यमंत्री म्हणून हांव ठामपणे सांगू शकता, जातले। निश्चित रित्या तुमकां सगळ्या जाणांक तो म्हणजे एकदां आमी म्हणटा की तो जरी काँग्रेसींतल्यान निवडून आयलो आनी भारतीय जनता पार्टी जॉयन केली जाल्यार ती लोकां खातीर केली आनी ते फुलफील जातले हाजें हांव आश्वस्त करता तुमकां। नक्कीच ताका पुराय तेंको हो म्हाजे कडल्यान आनी भारतीय जनता पार्टी कडल्यान मेळटलो। की सगळे जाण व्हडा उत्साहात, प्रत्येक जाण कशें आपल्या म्हणजे गुड न्यूज केन्ना मेळटलो, गुड न्यूज केन्ना मेळटलो हाजी सदोदीत वाट पळयत आसता। पण हांव एक सांगता की संकल्प आमोणकर हे म्हजे खूब लागचो मित्र आसा। ताज्या खातीर म्हाजेर विश्वास दवरात। जे ताका जे जाय ते सातत्यात म्हाजे कडल्यान दिवपाचो ताका प्रयत्न आसा आनी मेळटलो। ताजेर अन्याय जावचो ना इतकी गजाल तुमी लक्षात घ्या। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।